म्हाका इतली खात्री आसा की आकेंबाईचो लोक, दवल्ले दिगरपाली आनी रुमडामोलचो लोक हांकां बरें खबर आसा की सिद्धेश भगत हेणी कसलो वावर केल्लो आसा ना म्हणल्यार ड्युरींग कोरोना टायम वेगळे वेगळे हेतून. आनी आयज सगळे म्हणटा यूथ जाय, यंग जाय, एज्युकेटेड जाय, एनर्जेटीक जाय. आयज तो प्रोडक्ट तेंच्या खातीर आसा. आनी चड करून कॅन्डिडेट न्ही, नेता न्ही, बेटा हो स्लोगन चडसो चलतलो हांगा आनी काम करपा खातीर बसला. मेन म्हणटा तें काम. अशें दिसपा येना की लोकांक की पार्टीचो विजय असो न्ही, लोकांचे कामां जावपाचो विजय जो फोनार पावपाक शकतलो, जो थंय रावपाक शकतलो लोकां खातीर. ही जी बाय इलेक्शनाक जी आमकां जिल्हा परिशद तिकेट मेळ्ळ्या ती आमकां जिखून हाडपा लागून आमचे कार्यकर्ते किंवा आमदार अशे पार्टीचे सगळो सपोर्ट आमकां आसतलो आनी तसोच लोकांचो सपोर्ट आसतलो. आमी फाल्यांच्या आयच्यान प्रचाराक डोर टू डोर चालू करतले सांजे 4 सुमार. देवी शांतादुर्गा आकेबास तिका नमन करून आमी हो फुडलो प्रचार आमी सुरू करतले. 8 दीस मेळटा, ते 8 दिसां भितर आमी मॅक्झिमम लोकां कडेन घरान वचून आमी जे आमी वोट मागपा ते मागतले. आनी म्हगेलो मेन गोल आहा टू डिफीट द BJP बिकॉज 2 टर्म जाले BJP कॅन्डिडेट आहलो थिंगा. बाय इलेक्शन हांव मुखार चला सगळ्यां युनायट करून इलेक्शन आमी जिखपा म्हूण मुखार चला. 4 नॉमिनेशन आयला. एक राजेश वैकुंठ दाभोलकर, साईनाथ बाबलो कोरगांवकर, संदीप बांदोडकर आणि प्रगती संदीप पेडणेकर. खंयचो मतदारसंघ? 12 रेशमा म्हणजे 12 रेशमा. स्क्रुटनी फाल्यां न्हू? फाल्यां 10.